उगडापान पुस्तकांतले वाचप. जेजू क्रिस्ताक देवान केल्ल्या उगडापणाची वर्दी ही. कितें बेगीनच घडोवंक आसा ते आपल्या सेवकांक दाखोवन दिवचे खातीर देवान ताका हें उगडापण दिल्लें. आपल्या दुताक पाठोवन ताणें सुवावंक आपल्या सेवकाक हें कळीत केलें. आनी आपणें देखला त्या सगळ्यांक हें देवाचें उतर म्हणून आनी जेजू क्रिस्त हाका साक्ष म्हणून जुवांव रुजवात दिता. ह्या प्रवादाची उतरां परगट करतलो भागी. ह्या उतरांक कान दिवन हांत भरयलेले परमाने चलतलीं भागी. कित्याक निर्मिल्लो वेळ लागीं पावला. जुवावन आसिया प्रांतांत आसलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचें. आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा. एफेसाचे पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय. आपल्या उजव्या हातांत 7 नखेत्रां धरून भांगाराच्या 7 दिवठोण्या मोदें भोंवतलो अशें म्हणटा. तुजी कामां, तुजी वावंट आनी तुजी दीग सोंसणीकाय हांव जाणा. खोट्या मनशांक तूं सोंसून व्हरिनाय तें म्हाका कळीत आसा. धर्मदूत न्हय आसता आपूण धर्मदूत म्हूण सांगून भोंवतेल्यांची तुवें परिक्षा करून ते फटकिरे म्हूण काडलाय. तूं सोंसणीक म्हजे खातीर जायते तुवें सोंसलाय तरी तुका पुरो जालें म्हूण ना. पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटां. सुरवेर तुजे थंय आसलो तो मोग तुवें आतां होगडायलाय. कितल्या उबार पावंड्यार थावन तूं सकला पडलाय तें चिंतून पळय. पाताक रडोन जिणे बदल आनी सुरवेले उर्बेस्त जिणयेक फाटीं ये. तुजी जिणी तूं बदलिनाय जाल्यार हांव येतलो आनी तुजी दिवठोणी तिच्या जाग्या वयली काडून सोडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जैतेवंत जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना. बागार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. श्लोक. जैतेवंत जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावनात. जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता. श्लोक. जैतेवंत जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. पूण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्याक उबोन वेता त्या पोला बरी. कित्याक नितीवंतांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता.
श्लोक जैतेवंत जातल्यांक जिविताच्या रुखाचे फळ खावच्याक हांव दितलो. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू येरिको शहराच्या लागसार पावताना एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागून आसलो. लोकांजमो तेने पाशार जाताना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हूण ताणें विचारलें. नजरेचो जेजू हे वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हें आयकून ताणें भोब मारली. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर. मुखल्यान वेताल्या लोकान थोंड थांब म्हणून ताका बेश्टायलें. पूण तो जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर म्हणून आनीक व्हडल्या थाळ्यान भोब मारी लागलो. तेव्हा जेजू रावलो. ताका आपणा सरशी हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सरशी पावताच जेजून ताचे लागीं विचारलें. हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हणलें कुरड्यान. तवळ जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सक्कड लोक देवाक नावाडूंक लागलो. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.